स्टँड अप बेळाचे फिल्म बाप्पाचे पुताचे नावी म्हाका बरें रुचलें. हे फिल्म पळयतना म्हाका म्हजे आवय बापायचो उडास आयलो, इमोशनल जालें. लास्ट जातना म्हज्या आवय बापायचो उडास आयलो. अशें सिनियर सिटीजनाक केदाळे जावंक नजो. हें बरें फिल्म सगळ्यांनी पळयचें, कुटुंबा समेत येवन पळयचें आनी हेरांकी सांगायचें म्हण हांव सांगता. आनी ह्या फिल्माक सर बरें मागता. देव बरें करूं. Beautifully developed movie and a great message from the movie. I liked it very much. Kudos to the director as well as the producer of the movie. त्यांनी बळान काडले बाप्पाच्या पुताच्या नावीचे मुवी खंडीत जावन हर एकल्यानी पळयची जाल्ली मुवी. हांव रोशन हांव खंडीत जावन ह्या मुवींत तुमकां सस्पेन्स अखेरेमसर एक सस्पेन्स आसा आनी सगळें व्हिडियो क्वॉलिटी ऑडियो आनी तशेंच काडिल्ले सीन आनी तें प्रोडक्शन केल्लें मेथड खंडीत जावन कोंकणीच्या लोकांक हें नवें आसा. हांव विश ऑल दी बेस्ट. दयकन सगळ्यांनी येवन ह्या स्टॅनी बेळाचे हे मुवीज तुमी पळयचे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. देव बरें करूं. बापाचे पुताचे नावी ही एक मूवी बहु अपूर्वचे मूवी. मनेस्त स्टॅनी बेळा हाच्या निर्देशना प्रकार मनेस्त मायकल डिसोजा हाच्या प्रोड्युसरा मुखांतर अंतू ह्या मुवींत ॲक्ट केल्ल्या सर्व ॲक्टर्सांक स्पेशली दाईजी टीम वॉल्टर नंदळिके आनी स्टॅनी बेळा आनी मायकल डिसोजा आनी नटन केल्ले सर्व निजायकी एक सगळ्याक हांकां वगळीक पोवो. कित्याक म्हळ्यार हें फिल्म सुरू जाल्लें जावन अखेर जाल्लें कळलं ना आमकां. कित्याक म्हळ्यार अंतू एक कुटुंबाक कशें म्हत्व ल्हान भुरग्यान जावन व्हडा मुशेरी कशें मोगान पळयचें त्या वेळाक तें सांबाळून व्हरून तांकां कुटुंबाचो मोग दिवन बरें करून पळयल्यार हें तांचें कुटुंबा जिवीत आनी एक यशस्वी जाता म्हणलें एक ह्या अंतू ह्या फिल्मांत आमकां दाखोवन दिलां. खंडीत अभिनंदन. म्हाका मस्त खुशी जाली. मनेस्त स्टॅनी बेळान एक डायरेक्टरा मुखांतर एक फिल्म एक सगळे देशभर पसरून दी. आनी आमच्या प्रमुख कितें हांवें सांगचें म्हळ्यार हर एक क्रिस्तांवांनी कुटुंबांत 1, 2, 3 आसल्यार ಒಟ್ಟು कुटुंबा समेत येवन हें फिल्म काडिल्ल्यांक आमी एक सपोर्ट करीचे. कित्याक म्हळ्यार आमी मस्त मुवी पळयता, हावसफुल्ल थिएटर म्हणटा. तशें म्हणटना आमचें क्रिस्तांवांची आसची आमी उणी आनी अशें फिल्म काडटना आमी एनकरेज दिल्यार हर एकले सबार फिल्मां ह्या दिसांनी येवंत आसात. अशें म्हणटना आमी हर एक फिल्म येवन पळया, थोडो वेळ तांचे कडेन स्पेंड करया. कित्याक म्हळ्यार मस्त जाणांक ह्या फिल्मांत ॲक्ट करूंक अवकाश करून दिला. तशें म्हणटना सकट आमचींत भाऊ भयणी सगळ्यांक अभिनंदन. देव बरें करूं. बरें जालां पिक्चर. तातूंत मेन रॉन्स लंडन आनी बायल मनशांत मेन एक्टर तांचें ॲक्ट सुपर जालां. सर हांव बरें मागता. फिल्म मस्त बरें हाडलें, बरें लिसांव हाडलें, बरें कॉन्सेप्ट केला. बेस्ट ऑफ लक. स्टॅनी बेळा कोंकणींत जायतीं नांवां केल्लो मनीस आनी ताच्या मुखेलपणा खाल एक नवें फिल्म काडला आनी ह्या फिल्मांत निजायकी वर्ती भोव खुशेची गजाल कितें म्हणल्यार प्रस्तूत कालार कितें जातें आसा संवसारांत ताच्या विशयांत भोव वर्त्या रितीन हांगासर ह्या पिंतुरांत दाखयला. कोंकणीच्या हर एका लोकांनी ह्या पिंतुराक वर्तो पाठिंबो दिवन स्टॅनी बेळाक तशेंच ताच्या पिंतुराक साकार दिवंक हांव उपकार मागता. थँक्यू. मस्त खुशी जाली पिंतूर पळोवन. एक विभिन्न रितीचें पिंतूर म्हण सांगया सगळ्यांनी पळयचें जाल्लें पिंतूर. कित्याक म्हळ्यार हातूंत शिकोवंक मस्त मेळटा. चडावत आमी पिक्चरांनी पळयता हिरो हिरोईन डान्स ह्या तातूंय इमोशन आसता. तातूंत मस्त इमोशन आसता रायट फ्रॉम द बिगिनींग सुरू जावन अखेर एक बरी शिकोवण मेळटा. सगळ्यांनी पळोवंक जाय एक पिंतूर हें आमी मस्त एन्जॉय केलें. थँक्यू. वन ऑफ द बेस्ट कोंकणी मुवी. बरें जाला ॲक्ट आनी फस्टांत आमी बापाचे पुताचे म्हणटना फिल्म कशें आसतलें म्हूण आमी आतुरायेन आयिल्ली जाल्यार आमकां एक MCC बँकान ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आमकां पळोवंक. आमी फस्टांत लास्ट म्हणसर आमकां इल्लेशे बोर्स जावना. बरें जालें म्हणून तुमी येया, तुमच्या कुटुंबाक आपोवन हाडा आनी हे फिल्म पळोवन
कोण प्रोड्युसरांक तुमी कोणे फिल्म केला तांकां सपोर्ट दिया. देव बरें करूं. बापाचे पुताचे नवी ही फिल्म निजायकी एक कुटुंबाक सांगिल्लें फिल्म. पयल्यान अभिनंदन पडेचे स्टॅनी बेळाक आणि तातूंत एक्टींग केला प्रति एकल्यान धाकटतावन ओडलो म्हणून रोल भारी बरें सक्सेसफूल जाला. एक मोनाक काळजाक लक्ष तेले एक सर्वांनी एक्टींग केला. तापासून पयल्यान हांव निर्देशन केल्या मनीस स्टॅनी बेळाक हांव अभिनंदन पटयता आनी बरें मागता. हे सगळे फिल्म कोंकणींत येजे आनी मुखार आमी कोण ताका सपोर्ट आमी करी. कित्याक म्हळ्यार कोंकणींत असले फिल्म येता आसतना आमी कोंकणी मायभास उरयची व्हरता आसतना ह्या फिल्मा मुखांतर आमी कोंकणी भास उरोवंक एक प्रयत्न करया. आनी हे फिल्म एक कुटुंबाक संबंद जाल्ले ल्हान भुरग्यां तावन व्हडा मुसूर कुटुंबाक संबंद जाल्ल्यान ह्या फिल्म सगळ्यांनी पळोवची. कित्याक म्हळ्यार हे फिल्म पळयले वरवीं त्या डायरेक्टराक जावं एक्टराक सपोर्ट मेळटा आनी आमी सपोर्ट दिवचे म्हूण हांव तुमच्या सगळ्या कोंकणी मोगी लोकां कडेन हांव विनंती करता आनी हे फिल्म केल्यार सर्वांक परत एपडी बरें मागता. देव बरें करूं. बापाचे पुताचे नावी एक अपूर्बायची काणयेन गुंतलेलें हें फिल्म. हांव चिंत्ता कितें वावंट काडल्या फिल्माची कितें वावर केला हाचो प्रतिफळ खंडीत ह्या फिल्माक लाभता. कित्याक म्हळ्यार हातूंतची काणी जावं पुरो हातूंतचें संगीत जावं पुरो नटन केलें सगळें एक बऱ्या हंताचें आसा उंचल्या हंताचें पावलें आसा. ह्या काणयेंत एक लिसांव आसा आनी माणें तें घडटा उपादेशाक हांगासर तें तुलण केल्लें आसा. पयले 3 आनी उपरांतलें म्हूण सांगून आनी तांतूं आसा सगळे काणयेचें सार. ह्या फिल्मांत हांगासर पळयत आसतना एक संगत म्हाका झळकल्लें. हे भितर थोड्यांक इल्ले काळजाची कांतोनी हाडूंक पुरो आपल्या घरा कितें घडून आसा म्हणल्यार चिंतोवंक करूंक पुरो आनी थोड्यांक इल्लो राग येवंक पुरो हे म्हजे तुज्या सांगलांक घे म्हणलें थोड्यांक चिंतोवंक करूंक पुरो. पूण कितेंय जावं दी लिसांव आसलें जर तर आमी पाळलें जाल्यार आमच्या हर एका कुटुंबांनी मलगड्यांक मान मेळटलो मलगड्यांक स्थान मेळटलें आनी तांचें बेसांव आमच्या हर एका कुटुंबां मेळटलें. हें भितर हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांनी आमच्या येवन पळयचें आनी पळयलें तर आमकां पळयतल्यांक बरेंपण मेळटलें मात्र न्ही हें फिल्म केल्ल्यांकी आनीक असलीच पिंतुरां कोंकणीन काडूंक तांकां आमी पाठिंबो दिल्ले बरें जातलें. हर एकले येया हे भितर पळया आनी ह्या फिल्माक सहकार दिया. देव बरें करूं. बरी मुवी सो बारी लायक जाली आमकां. एक आतांच्या पिळगेक एक लिसांव दिवची तसली मुवी तांच्या आवय बापायची थंयच सांगनाका म्हणजे आवय बापाय सांगात आतां सामकें रडाय सो हांकांय हांव सांगूंक आसना. सो वेरी गुड मुवी. ऑल द बेस्ट टू द डिरेक्टर एंड द प्रोड्युसर्स. तो बरी आसले तशेंच आमचो मस्तो वॅल्यूज असले कशें भुरग्यांक मुखल्या भुरग्यांनी त्यांच्या आजीक कशें पळयत आनी तांच्या आवय बापायक कसो गौरव दियेत म्हणून आमचो हांगासर कळटा. आनी देवाचे उपदेश दी पयले देवाक आनी मनशाक आनी तशेंच 7 उपदेश आमी मनशा कसो आमी एकामेकाचो मोग करचो हाच्या विशयांत आमकां समजणी मेळ्ळी आनी बरी मुवी बरी आसली. कंग्रॅच्युलेशन. बरें फिल्म सगळ्यांनी पळयचें आसलें फिल्म. भुरग्यांनी कशें बापायक पळयचें म्हणल्या विशयान आसल्यार बापायांकी एक भुरग्यांक कशें पळयचें म्हणलें लिसांव हांगासर आसा. देखून बापायन पळयल्या पर्यंत भुरग्यांनी त्या बापायक पळोवंक म्हणलें हें एक कायदो आनी ह्या फिल्मा मुखांत्र आमकां हें लिसांव मेळटा. सगळ्यांनी कुटुंबा समेत येवन पळोवचें फिल्म. बरें फिल्म.